राम अयोध्या पुरुषम। आज राम नाम संकीर्तन, फक्त एक नामस्मरणान राम ह्याचा अर्थ किती जाणा सत्य म्हणून राम म्हणपाचे सत्य। ज्यावेळी ही सत्या खातीर आम्ही काहीतरी एक असे देवळान येवपाचे नामसंकीर्तन म्हणपाचे केन्ना मोठे योग पळयात। आज रामनवमी असा, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी, शुद्ध नवमी, रामनवमी। रमेश चंद्रकांत सोरलकर, श्रीराम देवस्थानचा सेक्रेटरी। अच्छा, रामनवमीबद्दल रामनवमीचो आमचो 83वो वर्धापन रामनवमी उत्सव जाता। 83 वर्सां जाली आनी जनसमुदाय म्हणटा तो प्रचंड आमकां रिस्पॉन्स मेळटा आनी वर्सान वर्स ते भरपूर असो जनसमुदायाचो भावीक लोक पळय आहा न्हू ते आवर्जून उपस्थित जाता। आणि आता तीर्थप्रसाद जाले नंतर सांजची 7 वरांचेर श्रीराम जी देवाची गांवभर तेजी पालखी काडटा आनी ती पालखी एक 7:30 सुमार जाता रातची, म्हणजे दिसाची उजवाडटा तितलो लोकांचो ताका हें करता की देवाक हें करता आनी तेजो आशिर्वादा मुळे हें दिसता, हें म्हाका दिसता। पयले सुवातेर रामनवमीच्या निमतान समस्त गोंयकारांक हार्दिक शुभेच्छा। आयज आमी हांगासर वर्स पद्दती प्रमाणे कोलवाळे देवळान, कोलवाळे श्रीराम मंदिरान आमी हांगासर दर्शनाक येयल्ले। सो बरें वातावरण आहा। वर्स पद्दती प्रमाणे हांगासर लोकांची उपस्थिती भरपूर आहा। लोकांचो जो विश्वास आहा रामाचेर वो आनीक आनीक वाडत आसा आनी कोलवाळे गांवान म्हाका दिसता कितल्याशाच वर्साची जी परंपरा आहा रामनवमीची ती आयजूय हांगासर दिसून येता। हांव कोलवाळे तशेंच सरावंडिंगच्या सगळ्या भाविकांक रामनवमीची हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी येणाऱ्या काळान येवजिता मागता देवा कडेन की सगळ्या गांवच्या तशेंच सभोंवतलच्या सगळ्या लोकांक देवान आपली कृपा दृश्टी दवरची आनी सगळ्यांचें कल्याण करचें।